अंजुण पोलिसांनी शुक्रारा आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेन मूळ केनियाचे आशिल्ल्या 5 बायलांक पुलिशेन सोडयला, जाल्यार 2 मुख्य आरोपींक अटक केला. ह्या रॅकेटांतलो आनीक एक नायजेरियन आरोपी फरार आसा. अंजुणच्या 2 हॉटेलांनी शिंदळकीचो हो वेवसाय चलतालो अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या. अर्ज ह्या बिगर सरकारी संस्थेच्या जोड पालवान अंजुण पुलिशेन ही कारवाय केल्या. शुक्रारा गवंडाळी पुलाकडेन वचपाच्या मार्गाचेर भिरांकूळ अपघात घडलो. ड्रायव्हराक जाग्यारूच मरण आयले. ह्या रस्त्यावेल्यान अवजड गाडयांक वचपाक बंदी आसा, तरी गाडयो कश्यो येता असो प्रश्न थळाव्यांनी उप्रासलो. कोणेच हेर खंयच्या धर्मा आड विधानां करची न्हय. आपापले श्रद्धे प्रमाण सगळ्यांक कोणाची पुजा करपाक मेकळीक आसा. आतां सावन धार्मीक भावनांक दुखोवपी विधानां करप्यांचेर हाचे मुखार खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. पाट्यावेल्या कला आणि संस्कृती भवनाच्या इमारतीची अवतिकाय थांबना. आता हे इमारतींतले बायलां खातीरचे टॉयलेटीची दुर्दशा जाल्या. पणजे पाट्यावेली ही कला आणि संस्कृती संचालनालयाची बिल्डींग बायलांन ही एक स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डींग कशी दिसता आनी ती स्टेट ऑफ आर्ट आसपाकूच जाय, कारण थंय सेंट्रल लायब्ररी चलता. मात हे बिल्डिंगेची भितरल्यान सामकी अवतिकाय जाल्या. हे बिल्डिंगेंतली एसी चलना कितलोसोच तेंप जालो. आतां हांगासरल्या बायलां खातीरचे टॉयलेटीची दुर्वेवस्था जाल्या. बिल्डिंगेंत भितर सरतनाच दावे वटेनूच बायलां खातीर आनी दादल्यां खातीर टॉयलेट आसा. तातूंतल्या बायलांचे हे टॉयलेटीची ही दशा. टॉयलेटीचें दार मोडलां थंय बायलांनी कशें वचप. दार काडून हें अशें कुशीक दवरलां. दुसरे टॉयलेटीच्या दाराक कुलूप लायला. फाटले कितलेशेच दीस जाले खंय ही अशीच परिस्थिती. ह्या मशाल लॉन्च इव्हेंटाची उर्बा आनी उर्जा ज्या सुवातींनी राष्ट्रीय खेळ खेळटाले थंय मेरेन पावची, जाका लागून राष्ट्रीय खेळाकूय तितलोच बरो प्रतिसाद मेळटलो. गोंयच्या दर एका कोनशांतल्यान अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें राष्ट्रीय खेळाची मशाल लॉन्च केल्या वेळार उलोवप केलें.
दोळे ही सैमीक देणगी आसा, जिणेंत दोळ्यांक चड म्हत्व आसा, देखून दोळ्यांची काळजी घेवप गरजेची अशें मत कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हाणें उक्तायलें। विजन फॉर ऑल ह्या विद्यार्थ्यां खातीरच्या दुसऱ्या टप्प्यांतल्या दोळे तपासणी शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यात मंत्री गावडे उलयताले। मोरजे गावडेवाडा रस्त्याची सामकीच बाबत परिस्थिती जाल्या। फोंडकुला पडून रस्त्याची चाळण जाल्यार रस्त्याच्या सुवाती वेल्यान भाटकार आनी पंचायती मदीं वाद उप्रासला। रस्तो पेड्ड्यार जाल्ल्या कारणान रस्त्या वेल्यान यो वच करपी मनशांक बरेच त्रास जातात। सरकारान जाता तितले बेगीन हो प्रश्न सुटावो करून दिवचो अशी मागणी थळावे लोक करतात। कामोले वाठारांत मेगा प्रकल्पाच्या विरोधांत रेव्होल्युशनरी गोवन्सान म्हापसा नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो। वाठारांत मेगा प्रकल्पाक तांत्रीक मंजुरी दिल्ल्यान तशेंच प्रकल्प बंद करचो म्हूण केल्ले कागाळीचेर कारवाय कित्याक करूंक ना असो प्रश्न आरजेपीचो सुप्रिमो मनोज परबान केला। हे विशीं जाप विचारपाक नगर नियोजन खात्याचो उपनगर नियोजकाक मेळपाक दिवचे म्हूण तांणी मागणी केल्या। देशाचें नांव भारत करप हाका हांव वैयक्तीकरित्या तेंको दिता अशें मत गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हाणें व्यक्त केलां। भारताची संस्कृतायेची गिरेस्तकाय आसा, ताका लागून इंडिया ह्या नांवा परस भारत हें नांव बरें अशें तवडकार म्हणटा। तशेंच वन नेशन वन इलेक्शनाकूय तवडकार हाणें तेंको दिला। वन नेशन वन इलेक्शन अंमलांत हाडल्या उपरांत वेंचणुकेंत वाया वचपी वेळ, आचारसंहिते कारणाक आडकून उरपी सरकारी कामां तशेंच वेंचणुकांचेर येवपी खर्च उणो करपाक मजत जातली अशें मत ताणें व्यक्त केलां। मोदी सरकार जे इंडियाचें नांव भारत करपाक सोदता ताणें महाभारतांत चलपी जुगाराचो अणभव घेवचो आनी गोंयच्या संस्कृतेक कलंक लावपी कसिनो आनी शिंदळकी धंदे बंद करचे। भारत नांवाक कोणाचोच विरोध ना, ते करचे पयलीं गोंयची संस्कृती जपची आनी मागीर नांव बदलचें। आरजेचो सुप्रिमो मनोज परबान सरकाराक वडील काडला। इंडिया आनी भारत ह्या दोनूय शब्दांचो संविधानांत आस्पाव आसा। इंडियाचे भारत जाल्यार भारतीयांचो मोल कमी जावपाचें ना अशें मनोजान म्हणलें।
शुक्रारा क्रिस्तांव भावांनी मालबाट वाठारांतल्या सांताक्रूज चॅपलांत मदर मॅरीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. थळावो आमदार दिगंबर कामत हाणें मदर मॅरीची भव्य मिरवणूक काडली. मंत्रिमंडळान मंजूर केल्ल्या शेक धोरणाचो शेक वेवसायिकांनी खर विरोध केला. सरकारान हो आमचेर अन्याय केला. मंजूर केल्ल्या धोरणांत वर्साची मर्यादा घातल्या. फकत 18 ते 60 पिरायेचे शेक वेवसायीक धंदो करपाक शकतले. चडशे शेक वेवसायीक पयलींच 60 वर्सां पुराय जाल्ले आसात. तांच्यांनी आपलो धंदो कसो करप असो प्रश्न शेक वेवसायिकांनी केला. ह्या प्रश्नाचो सुटावो करपा खातीर सोमारा पर्यटन खात्याच्या संचालकाची भेट घेतले. ताणें आमचें म्हणणें आयकून घेवंक ना जाल्यार आंदोलनूय करपाक फाटीं सरचे नात अशी शिटकावणी शेक वेवसायिकांनी दिल्या. मडगांवच्या पार्किंग प्रकल्पाचेर रेस्टॉरंट हाडपाच्या दिगंबर कामतीच्या स्टेटमेंटाचेर फातोडेचो आमदार विजयान अजाप उक्तायला. ही गजाल शॉकात आशिल्ल्याचे विजय सांगता. हो फकत पार्किंगेचोच प्रकल्प, हातूंत तांणी रेस्टॉरंट बीन कितेंच नाशिल्ले. आदल्या तशेंच आतांच्या नगराध्यक्षाक ह्या रेस्टॉरंटा विशीं कसलीच कल्पना नाशिल्ल्याचे विजय सांगता. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान शेनवारा बाणावले पंचायतींत एलटी ओव्हरहेड लायटीचे केबल्स घालपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो. वट्ट 11 कोटी खर्च करून ह्या प्रकल्पाचे काम जातले. तशेंच बाणावले मतदारसंघात लायटीची सुविधा सुदारपा खातीर 32 कोटी खर्च करतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हाणें सांगले. जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां भितर ह्या प्रकल्पाचें काम पुराय जावन बाणावलेंत विजेची समस्या दूर जातली अशें बाणावलेचो आमदार वेंझी पियेगसान सांगले. दूध उत्पादकांक दुधाचेर 100% आधारभूत किंमत दिवची अशी मागणी गोंय दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेन केल्या. शेनवारा दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेन संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ परब आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी ही मागणी केल्या. गायी घेवपाक 4% व्याजान रीण दिवचे आनी हेर कांय मागण्यो दूध उत्पादक शेतकाऱ्यांनी केल्या.
पणजेंत अष्टमीच्या फेरयेक वेगवेगळी दुकानां भरिल्ली आसा। ही फेरी 6 ते 17 सप्टेंबर मेरेन सुरू आसतली। हे फेरये खातीर 27,000 रुपया विक्रेत्यांनी पणजेच्या महानगरपालिकेन पडला, पूण गिराईक कांयच जायना अशें फेरयेक बसपी विक्रेत्यांनी सांगलें। या विद्यार्थ्यांची दोळ्याची तपासणी करपी उपक्रमाचो दुसरो टप्पो 9 सप्टेंबर सावन सुरवात जातलो। 9 ते 13 सप्टेंबराक सुरवेक सांखळी रवींद्र भवनांत ही कार्यावळ जातली। ते उपरांत चवथीच्या सुटये उपरांत हेर सगळ्या तालुक्यांनी हो उपक्रम राबयतले अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी दिल्या। ह्या उपक्रमा वरवीं विद्यार्थ्यांक फुकट चश्मा दितात, तशेंच दोळ्याच्या ऑपरेशनाची गरज असल्यार ती शस्त्रक्रिया फुकट करतात अशें ताणें सांगलें। भारताची राजधानी दिल्लीत शेनवारच्यान 2 दिसांचे G20 शिखर परिशदेक सुरवात जाली। G20 शिखर परिशदेक संवसारभरांतले मुखेली वांटेकार जावपाक दिल्लींत पावल्यात। तातूंत ब्रिटनाचे पीएम ऋषी सुनक, जपानचे पीएम फुमियो किशिदा, बांगलादेश, इटली, ऑस्ट्रेलियाचे प्रधानमंत्री, युरोपियन आयोगाची अध्यक्षा उर्सुला वॉन लेन, IMFची एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हांचो तशेंच हेर मुखेल्यांचो आस्पाव आसतलो। ही G20 शिखर परिशद 9 आनी 10 सप्टेंबराक नवी दिल्लींत नव्यान उक्तावण केल्ल्या भारत मंडपांत जातली। सरकारी नोंदी प्रमाण ह्या 2 दिसांचे परिशदे खातीर सुमार 4,100 कोटी परस चड खर्च केला। हो खर्च वट्ट 12 प्रकारच्या सेवांनी विभागला। प्रतिनिधींची सुरक्षा वेवस्था, रस्ते, फुटपाथ हांचे देखभाली खातीर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला। मडगांव पोरण्या नुस्तें मार्केटा जाग्यार मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स येवपाचो आसा। ते सुवातेर थळावो आमदार दिगंबर कामत रेस्टॉरंटाक सुवात वाटयता। हाचेर शॅडो कावन्सिलाचो सावियो कुतिनो हाणें प्रस्तावाक निशेध केला। वेळ आयल्यार उच्च न्यायालयान लेगीत वतले अशी शिटकावणी शॅडो कावन्सिलाचो सावियो कुतिनो हाणें दिल्या। जाल्यार दुसरे वटेन नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकांक लेगीत विस्वासान घेतलो ना असो तांचो आरोप आसा। खेळा संघटनांची मागणी योग्यूच आसा। आमकांच मातसो उशीर जालो। कालूच सामग्री विकत घेवंक आमी गोंय ऑलिंपिक एसोसिएशनाक 19 कोटी मंजूर केल्यात। सरकारी फायलींचेर जावंक उशीर लागतात, पूण कोणेच राष्ट्रीय खेळा सर्तींत आडमेळी हाडच्यो न्हय अशें आवाहन खेळा मंत्री गोविंद गावडे हाणें केलें।
गोंयांतल्या दर एक तालुक्यांतल्या दर एक 2 पेट्रोल पंपाचेर इलेक्ट्रीक गाडयां खातीर चार्जिंग स्टेशनाची सेवा उपलब्ध करून दितलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. सगळ्या ऑयल कंपन्यां वांगडा जाल्ल्या बसकेंत हो निर्णय घेतला अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. वास्को MMC गार्डना कडेन हिट अँड रन केसीन पिक्षेम डोंगरीचो 79 वर्साचो जाव कोलाको जखमी जाला. एका 4 चाकीन दुचाकीक धडक दिवन ही घडणूक घडली. दुचाकीचेर फाटल्यान बशिल्ल्या जाव कोलाकोच्या तकलेक मार लागला. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. 4 चाकी मारून गेल्या मालकाचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. फोंडा उपजिल्लो हॉस्पिटलांत ड्रॉप बॅक सर्व्हिस शुक्रारच्यान परत सुरू केल्या. बाळंतर जाल्ल्या बायलांक घरा पावोवपाक ही सेवा सुरू केल्या. कांय लोकांक गांवांनी वचपाक बसीची सोय आसना अशा वेळार ह्या ड्रॉप बॅक सर्व्हिस वाहनाचो उपयोग जातलो. ह्या हेतान AMRI अंतर्गत ही सेवा परत सुरू केल्या अशें दोतोर जयश्री मडकयकार हिणें वाहनाच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. रस्त्या कुशीक मोटार उबी करून भाजी विकपी एकल्याक दिवचल बाजारांतल्या विक्रेत्यांनी धांवडायलो. आमी सोपो भरून बाजारांत बसतात आनी हे भायले भायर सामान विकून चल्ले म्हूण बाजारकार तिडकले. आमच्या समाजान जे मेरेन भेदभाव विशमता कायम आसा ते मेरेन आरक्षण कायम आसपाक जाय अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखेली मोहन भागवत हाणें मांडली. महाराष्ट्रांत एके वटेन मराठा समाजाच्या आरक्षणा खातीर आंदोलन परतून एकदा खर जाला. ह्याच काळात नागपुरांतले एके जाहीर कार्यावळीन मोहन भागवत हाणें आरक्षणाक संघाचे समर्थन आशिल्ल्याचे स्पश्ट केले. आमच्या समाजांतल्या कांय घटकांनी 2000 वर्सां भेदभावा आड लढो दिलो. मागीर आमी तांचे खातीर आनीक 200 वर्सां कित्याक त्रास सोंसचे न्हय असो प्रश्नूय ताणें उपस्थित केलो.